धार्मिक भावना दुखवल्या प्रकरणात काणकोण पोलिसांनी उद्देशक दत्ता नायक हांचेर गुन्यांव नोंद केला। तांणी मडगांव न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो। ताचेर जाल्ले सुनावणे वेळार काणकोण पोलिसांनी जामिनाक विरोध केलो आनी न्यायालया कडल्यान अंतरीम सुटका दिवपाक न्हयकार दिलो। सोमारा जामीन अर्जाचे सुनावणे वेळार न्यायालयान नायक हांकां 25,000 रुपयाच्या वैयक्तीक बॉन्डाची अट घालून सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केलो। धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात काणकोण पोलिसांनी उद्देशक दत्ता नायक हांचेर गुन्यांव नोंद केला। तांणी मडगांव न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो। ताचेर सोमारा सुनावणी जाली आनी शर्तीचेर अटकपूर्व जामीन मंजूर केलो। धर्माच्या नांवाखाला मठ देवळां भरपूर पयशे लुटतात अशें वक्तव्य उद्देशक दत्ता नायक हांणी एका मुलाखतीत केल्ले असो आरोप आसा। उपरांत समाजीक शांतीकायेचो भंग करून धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणात तांचे आड काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्ली। ह्याच प्रकरणात पणजी आनी मडगांव पुलीस स्टेशनातूय नायक हांचे आड कागाळी नोंद जाल्ल्यो। ताचेर आदारून काणकोण पुलिसांनी धार्मिक भावना दुखाविल्ले खातीर दत्ता नायक हांचे आड गुन्यांव नोंद केल्लो। उपरांत मडगांवच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो। ताचेर जाल्ले सुनावणे वेळार काणकोण पुलिसांनी जामिनाक विरोध केलो आनी न्यायालया कडल्यान अंतरीम सुटका दिवपाक न्हयकार दिलो। सोमारा जामीन अर्जाचेर सुनावणे वेळार न्यायालयान दत्ता नायक हांकां 25,000 रुपयाच्या वैयक्तीक बॉन्डाची अट घालून सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केलो। मडगांवचे उद्योजक दत्ता नायक हांकां आज मडगांव सेशन कोर्टान जामीन एंटिसिपेटरी बेल जो आसा तो मंजूर केल्लो आसा। तांकां कंडिशन घाल्लें आसा की पुलिसांक कॉपरेशन करपाचें। त्याच बरोबर जर देश सोडून जर भायर वतले जाल्यार पयलीं परमिशन घेवपाक जाय आनीक 25,000ची श्युअरिटी ह्या कंडिशनाचेर तांकां सेशन कोर्टान जामीन दिल्लो आसा। हो जो युक्तिवाद जाल्लो ब्रेस्ताराक जाल्लो ताजे नंतर शुक्राराक तो राखून दवरिल्लो आनी शुक्राराक मागीर जजान काही जे पेपर सबमीट करपाक जाय आशिल्ले ते पेपर रॉंग सबमीट केल्ले कारणान आज सोमाराक दवरलो। सोमाराक तांकां जामीन एंटिसिपेटरी बेल जो आसा तो मंजूर जाल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकडेकर।